नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरांनी हेडलायन्स. तूर दाळ पेड्ड्यार जावपाच्या कांडात आनी एक खुलासो 2021 चौकशी जावपाची मात मंत्र्यान पावणेचोच पेरा केलो पास. पावणे वेळार अर्थ खात्यान फोडली चेपिल्ल्या कांडाक वाचा. वजरेचे उदक मोपाक कशेंच भरूंक दिवचे ना शेतकार लोकांचो खासा बसकेत निर्धार. फुडल्या आयताराक खासा ग्रामसभा. उदकाच्या बदला खंय नोकऱ्यांच्यो ऑफरी. मोपा एअरपोर्टाक भाऊचे नाव दिवचे म्हणून आदलो कायदो मंत्री खलपाचो नेट. हेर कोणाचें नाव दिलें म्हणून वायट दिसपाचें ना, पूण भाऊची तुळा खंय हेराकडेन जावंक शकना. इतिहास राखूंक भाषा राखात. लुसोफोन फेस्टिवलात केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखीचो उलो. मुख्यमंत्री म्हणटा पुर्तुगीजांची रातभर जुलमी तरी जीएमसी फार्मासी कॉलेजीची देण. रातचे 10 उपरांत प्रमाणा भायर आवाज जावंक जायना म्हणून हायकोर्टाची ऑर्ड. ऑथॉरिटी लागल्यो कामाक. भर टुरिस्ट सिजनात कळंगुटे रातचो शुकशुकाट. मोरजे मात धुडगूस चालूच. कदंबा बसीचेर दिसता त्यो जायराती तंबाखूच्यो न्ही, पान मसाल्याच्यो. कदंबाच्या एमडीचो दावो. कदंबान खंय जायराती केल्यात आउटसोर्स. पान मसाल्याक खंय बंदी ना. आनी डबल ट्रॅक कोळसो ट्रान्सपोर्ट करूंक गोंयकारांच्या उदरगतीक न्ही. 10 घरां काबार जातली. पर्यावरणाक मार. डबल ट्रॅकिंग अवॉर्ड नोटिफिकेशनाचेर एक्टिव्हिस्टांची शिटकावणी. खबरो विस्तारान. 2.5 लाख किल तूर दाळ पेड्ड्यार जावपाच्या कारणात जानेर 2021 चौकशी जावपाची. तेन्नाच्या नागरी पुरवण सचिवान सविस्तर तपासाक फायलीत नोटूय घाल्लो. मात तेन्नाचो नागरी पुरवण मंत्री गोविंदान फक्त पेड्ड्यार दाळीची पावणी करपाचो पेरा पास केल्ल्यान प्रकरण थंयच थांबलें. 5 म्हयन्यांनी पावणेची फायल मान्यतेक आयली. तेन्ना अर्थ खात्यान लक्ष घाल्ल्यान चौकशी जावंक पावली. खासा रिपोर्ट. तुरदाळीचे प्रकरणात दिसपट्टी नवी कांडा भायर सरत आसा. प्रुडंटाक मेळिल्ल्या डॉक्युमेंटा प्रमाण 242 टन तुरदाळ पेड्ड्यार जावंक कोण जबाबदार ताचो 2021च्या सुरवातीकूच निकाल लागपाचो. तेन्ना कितें जालें पळयात. एफडीएन तुरदाळ पेड्ड्यार जाला म्हूण सांगतकीच ताचो विलो लावंक नागरी पुरवण खात्यान 7 जानेर 2021 दिसा नोट घाल्लो. ताचेर नागरी पुरवण सचिवान 4 म्हत्वाचे प्रश्न विचारून नोट खात्याक परत धाडलो. त्या 4 प्रश्नांच्यो जापो दिवन नागरी पुरवण खात्यान 13 जानेराक परत नोट घालो. मेळिल्ल्या जापोंतल्यान तुरदाळे विशीं कितल्योशोच गजाली मुखार आयल्यो. कांय सोसायटींनी सुवात नाशिल्ल्यान जाल्यार कांय सोसायटीं कडेन पयशे नाशिल्ल्यान तुरदाळ उखल्ली ना. 145 टन तुरदाळ सोसायटींनी उखल्ली. तातूंतली फकत 60% म्हणल्यार 10 टन दाळ खपूंक ना. दाळीचो डिमांड आशिल्लो काय ना तुरदाळ खपोवंक खात्यान कितें यत्न केले सचिवान हे सगळे फायलीचेर बरोवन घेतला. सगळ्या स्पश्टीकरणा सयत फायल आयली तेन्ना नागरी पुरवण सचिवान तातूंतल्या सगळ्या मुद्द्यांचो पाठपुरावो करून निर्णय घेवया म्हूण शेरो मारलो. मात तेन्नाचो नागरी पुरवण खात्याचो मंत्री गोविंद गावडेन त्या नोटांतलो फक्त पेड्ड्यार तूर दाळीची पावणी करप काय आनीक दुसरे खंयचेय पद्दतीन ती दाळ तडीक लावप हो पेरा सिलेक्ट करून थंय एक्स म्हणून मार्क केलो. फुडें एक्स मे बी कन्सिडर्ड फॉर एप्रुवल म्हूण शेरो मारून सचिवाचो नोट भायर मारलो. मंत्र्याच्या शेऱ्या उपरांत तूर दाळीचे चौकशेक खो बसलो. मात मे 2021 पावणेच्या प्रक्रियेक मान्यताय घेवंक फायल अर्थ खात्या कडेन पावली. तेन्ना कितें जालें पळयात. अर्थ खात्या कडेन मे 2021 पावणेचे प्रक्रियेचे मान्यतायेक फायल पावली. अर्थ खात्यान दाळ हाडचे पयलीं नदरेक हाडिल्ले सगळे मुद्दे परत वयर काडले. नागरी पुरवण खात्याचे नियोजन सारकें नाशिल्ल्यान आनी गरजे परस खूपच चड दाळ घेतिल्ल्यान सरकाराक 1,90 लाखांचे लुकसाण जालें म्हूण अर्थ खातें सांगता. दाळ घेवचे पयलीं अर्थ खात्यान केल्ली निरीक्षणां नागरी पुरवण खात्यान विचारांत घेतली ना म्हूण अर्थ खातें म्हणटा. कॅबिनेट वा अर्थ खात्याची मान्यताय घेनासतना दाळीची ऑर्डर दिल्ली. सगळ्या गजालींचो आणि परिस्थितीचो विचार करून ह्या प्रकरणात जबाबदारी थारोवपाची गरज आसा म्हूण अर्थ खात्यान स्पष्ट केला. सरकाराक जाल्ले लुकसाण संबंधित डिफॉल्टिंग अधिकाऱ्यांकडच्यान वसूल करचे म्हूण अर्थ खात्याचो शेरो आसा.
अर्थ खात्यान प्रकरण लावन धरिल्ल्यान मुख्यमंत्र्यान प्रकरणात चौकशी करून जबाबदारी थारावची म्हूण शेरो मारून फायल पास केली। ते उपरांत IAS अधिकारी राजशेखरान केल्ल्या चौकशेत अधिकारी दोशी सापडिल्ल्यान प्रकरण दक्षता खात्याकडेन दिला। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार। वजरेचें उदक मोपाक कशेंच व्हरूंक दिवचें ना म्हूण थळाव्या पेटल्यात। वजरी शेतकरी नागरीक कृती समितीची बसका जाली। फुडल्या आयतारा खासा ग्रामसभा आपयल्या। आता उदक दिसता गरमेच्या दिसांनी उणाव आसता। उदकाच्या बदलाक खंय जॉबांच्यो ऑफरी येवंक लागल्यात। मोपा 1200 वयर पेडणेकारांक नोकऱ्यो दिल्यो। वजरेचे कितले ते खंय सांगचे। वजरेच्या चिरे खणीतले उदक मोपा एअरपोर्टाच्या कामाक व्हरपाच्या प्रकरणात चर्चा करूंक वजरी शेतकरी नागरीक कृती समितीची वजरे सातेरी देवळात बसका जाली। फुडल्या आयतारा खासा ग्रामसभा आपयल्या। आम्ही आज ठरयलां कितें ग्रामसभेक आमी संडे अर्जंट इमर्जन्सी एक ग्रामसभा घेवन तिचेर ठराव दितले की वजरी गांवांक आमकां ते उदक स्टॉप करपाचें। आमी मागीर ते सगळ्यांक लेटर धाडटले BDOक बी। त्या ग्रामसभेक आमी समस्त ग्रामस्थ आमी एक असो ठराव पास करतले आनी तो ठराव आमी संबंधीत खात्याकडे दितले आनी त्या संबंधीत खात्याक म्हजी विनंती आसा की तेंच्यांनी जाता तितके बेगिना ते बंद करचें। कारण येणाऱ्या काळात आता समर सिजन येता, येणाऱ्या काळात जे आसा पळय सर ते कितें जमीन जी आसा ती वॉटर सक्शन करून जमीन जी आसा पळय ती आमची ड्राय पडटली। आमी उदक दिवची ना, आमी कोणाक दिवची ना हें निश्चित जाल्लेलें आसा आनी आमी फुडें स्टेप फुडली ग्रामसभा येतली तेन्ना आमी आतां अर्जंट ग्रामसभा मागयतली आनी त्या ग्रामसभेक आमी कितें तो निश्चय घेतली आनी आमी उदक दिवची ना। WRD मंत्री म्हणटा वजरकारांक उदक कमी पडचें ना, ताचेर लोकांक विश्वास ना। बुट्टी आयिल्ली तेन्ना बाबू कवळेकारान आदार दिता सांगलो। निमाणे मेरेन पत्तो ना। मोपात जॉबांचेंय नांव ना। उदका बदला जॉब दिता म्हूण खंय ऑफरी। बाबू कवळेकार हयसर पळावणी करपाक गेल्लो तेन्ना आश्वासन आमकां दिलें की तुमकां बेंगटा लागता तितके दिता अशें म्हाका आश्वासन दिलें। आमच्या शेतकऱ्यांक सगळ्यांक आश्वासन दिलें। जेन्ना हांव तेन्ना सांगलें तेन्ना आमकां जेन्ना हयसर आमकां बदल्यान बेंगटा चड लागता बी गांवांना तेन्ना तेणी सांगलें की तुमकां आमकां लागता तितके बी दिता म्हणून। पण तेणी आमकां दिवंक पावूंक ना कित्याक तर तो मिनिस्टर आसलो। मिनिस्टरान अशी फटींगपणां करता जाल्यार हो मिनिस्टर कित्याक फटींगपणां करिना। 1200 लोक तुम्ही म्हणटात लागल्या पेडणेकाराचे सीएम सांगता 1200 लागल्या खंय लागल्या ते कोणते लागल्यात आमचे पंचायती लागले का वजे पंचायती लागले किती लागले ते सांगून दिवपाचे मी इतले माझे म्हणणे आहे। तुमकां ऑफरी दितात की हे उदका खातीर उगी राव पूण हे जॉबाक भुरग्यांक लायता। हय ते कितें ऑफर दिता म्हणजे कितें उद्या तुम्ही आमकां दियात आमी तुमचे जॉबाक लायता हे तुमचे सांगा म्हटलें हे सारकें हे बरें न्हू सारकें न्हू कित्याक तुमी न्याय दिवपाक जाय आमकां आमी गरीब लोक तुमी आमकां न्याय दिना आमी कशें जातले। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी। मोपा एअरपोर्टाक भाऊचे नाव दिवचे म्हणून आदलो कायदो मंत्री खलपान नेट लायला। मोपाक पर्रीकाराचें नाव दिवपाचें फायनल जाला म्हणून कळटनाच खलप मडगांवां एक कार्यावळी वेळार प्रुडंटा कडेन उलयलो। सरकार कितें करतलो ते तांच्या हातांत। कोणाचें नाव दिलें म्हणून वायट दिसपाचें ना। भाऊच्या कामाची तुळा खंय हेरा कडेन जावंक शकना। स्वातंत्र्य मेळ्ळ्यानंतर जे आमकां मुख्यमंत्री लाभले ते प्रत्येकाचे कॉन्ट्रिब्युशन या गोव्याच्या उत्कर्षासाठी आसाच। भाऊचे जशें आसा कॉन्ट्रिब्युशन तशें पर्रीकाराचें आसा। कोणाचे दिवं नाका अशें आमी म्हणना। आमची मागणी अशी आसली की भाऊचे दिवचे कित्याक सांग की गोंयची भुमी राखण्यासाठी गोंयकारांचें अस्तित्व अबाधीत ठेवण्यासाठी भाऊचें जें कितें योगदान आसा त्याची तुलना इतरा कडेन कोणाच कडेन जावंक शकना। भाऊच्या कार्याचें मूल्यमापन ते गेल्यानंतर आता जावपाक लागला। त्या मूल्यमापनाचो एक भितरलो एक पायरी म्हणजे तांचें नांव त्या विमानतळाक दिवचें अशी आमची भावना। सरकार कितें करतलो तें तेंच्या हातान आसा। त्या संदर्भात कांय उलोवपाचें ना आनी तेजें दिलें समजा आणखी कोणाचें नांव दिलें परी मनोहरचें नांव दिलें किंवा आनी कोणाचें नांव दिलें म्हणूनय आमकां कितें वायट दिसपाचें प्रश्न ना। आमची भावना आमी व्यक्त केल्ली आसा। इतिहासांतल्या चुकांनी खुबश्यो शिकपा सारक्यो गजाली आसात। इतिहास राखूंक भाशा राखप गरजेची म्हणून केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी उलयली। पुर्तुगीज भाशा जाणकार देशांचो आंतरराष्ट्रीय लुसोफोन फेस्टिवल राजभवनाच्या दरबार हॉलांत जालो। पुर्तुगीज राजवट जुलमी आसली तरी GMC फार्मासी कॉलेजी सारक्यो बऱ्यो गजाली तांणी दिल्यो म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो। Vasudhaiv Kutumbakam is not just a word or it's just not a combination of words, but it's a thought, and that thought is no matter which part of the world we live in, we do impact each other and we are globally part of one family.
we also understand and we take deep cognizance of the fact that languages need to be conserved and preserved, because only if you preserve and conserve the language will you remember the history and will you remember the past. And that past will always have lessons for humanity, at times even from wrong aspects, I would say, even with the wounds which one would have got during the historicity of particular events. There are lessons to be learned, and those lessons are always positive lessons. During this festival, Goa will showcase and promote its unique tradition, art, culture, architect, history, archaeology, handicraft, cuisine, music, festival, tourism potential, etc., which depict the harmonies behind of the Konkan European Far Eastern influences. The Luso connection at the proposed CPLP program with the involvement of the local stakeholders, which includes the people who love the Mando, Zagor, Natak and Theatra and the likes. The era of colonial rule in Goa had its dark phases, while the public amenities like Goa Medical College and Pharmacy College were being created, Goans continued their quest for liberation. रातचे 10 उपरांत प्रमाणाभायर आवाज जावंक जायना म्हणून हायकोर्टाच्या ऑर्डी उपरांत नॉयज पोल्युशन कंट्रोलाक ऑथॉरिटी कामाक लागल्यो. टुरिस्ट सीजन आसतना नायट लायफाक फामाद कोंगणूर दर्यादेगेर रातचो शुकशुकाट. मोडजे मात धुडगूस चालूच. थळावे कितली वर्सां जाली बोवाळ मारता. पुलीस पावली काय म्युझिक बंद, फाट जातनाच पार्टी चालू. रातचे 10 उपरांत प्रमाणाभायर आवाज जावंक जायना म्हूण हायकोर्टाचे ऑर्दी उपरांत सरकारी यंत्रणा कामाक लागली. नायट क्लब शेकवाल्यांक घेवन नॉयज पोल्युशन कंट्रोल समितीच्यो बसकाय जाल्यो. केन्नाच न्ही ती कळंगूट दर्यादेग भर टुरिस्ट सिजनात पोल्युशन फ्री. आयज कलंगूट पुलीस स्टेशनाचे स्टाफ आनी तशेंच तेंचो PI दत्तगुरू सावंत हांच्यांनी बागान जे कलंगूट आनी बागा हो बिचार तेंच्यांनी आयज इन्स्पेक्शन केलें आनी जे 10च्या मागीर ज्यो सावंड सिस्टम चालू आसल्यो ज्यो शेकार आनी तशेंच जे क्लब्साचेर आउटडोर म्युझिक सिस्टम आसले तांकां बंद करपाक लायले. मात मोडजे धुडगूस चालूच. पंचायत खंय हॉटेलांक परमिशनां दीत आसा. थळावे भोगता ते पंचायतीक पडिल्ले ना. लॉ जो आसा न्हू हो पयलीं आशिल्लो, पूण ते इम्प्लिमेंट केन्नाच जावंक ना. आयज मोरजेन बरे व्हडले DJ येयल्ले आसात. तेंचेर आमकां पळोवपाचें आसा की आयज पुलीस काय एक्शन घेतात. म्हणजे आतां पुलीस कितें करता, पुलीस येता बंद करता ते परत चालू करता आनी तेंचे कितें सेटींग आहा तें आमकां खबर ना. म्हटल्यार पुलिसान स्ट्रिक्टली फॉलो करूंक जाय हायकोर्टाची ऑर्डर. न्हू आमकां हांगा सदांच त्रास जाता. येयल्ल्या दिसा आमकां न्हीद मेळना, कितें ना. भुरगे आमचे आतां शिकतात आनी सदांच हांगा झगडी जाता. पंचायतीन NOC दिली हॉटेलांक, व्हडली व्हडली हॉटेलां बांदली. आतां म्हाज्या घरा फाटल्यान व्हडलो हॉटेल बांदला. गव्हर्मेंटान काय सांगला 10 उपरांत म्युझिक बंद करा म्हूण. पण ह्या वाजता जाता सबंद दीस आमी कसो सहन करता. जे आमचे लोकल आहा तांकां जे पुलीस डिपार्टमेंट आहा ते आफोन व्हरता लोकलांक. पूण जी भायली जी लॉबी येयल्ली आसा की दिल्ली बॉम्बे वाले ते म्हणटा की आमकां लागना म्हणटा आनी ते म्युझिक घालता आनी लोकांक सतयता. इतले मजगतीं आश्वे पेडणे मार्बेला रेस्टॉरंटान कोर्टाची ऑर्ड आसूनय उसरा राती मोठ्यान म्युझिक लावन पार्टी आयोजीत करतल्यांचेर केस नोंद जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. कदंबावेल्यो जायराती तंबाखूच्यो न्ही, पान मसाल्याच्यो. कदंबाच्या MDचो दावो. कदंबान जायराती आउटसोर्स केल्यात. जायरात दितल्यांनी ह्या जायराती विशीं कंपन्यांक कळयल्लें. त्यो पान मसाल्याच्यो जायराती ह्या उत्पादनांक बंदी ना म्हणून खंय जाप. तरी समाजीक इश्यू जावपी जायराती हाडूं नाकात म्हणून खंय सांगलां. तरी पान मसाला हालना. कदंबा बसी आसा न्ही ती आमी आउटसोर्स केलेली आसा फॉर एडवर्टिजमेंट्स. सो तांकां आमी स्पश्ट बरयलां वॉट इज अलाउड एंड वॉट इज नॉट अलाउड. लायक वॉट इज परमिसेबल. टॅबॅको एंड टॅबॅको प्रोडक्ट्स आर नॉट अलाउड. आतां तो पान पसंद पान मसाला जो विमल पान मसाला और ते गुटखा न्हू तो इट इज अ पान मसाला बट इट डज नॉट हॅव टॅबॅको. सो लोकांचो जेन्ना निश्चित केलो लोकांनी की यू आर एडवर्टायझींग टॅबॅको गुटखा, सो आमी तांकां बरयलें द एडवर्टिजमेंट आनी एडवर्टिजमेंट त्या कंपनीन बरयलें टू सी इफ देर इज अ टॅबॅको इन दॅट. सो तेंच्यांनी आमकां लेटर दिलें दॅट इट इज नॉट अ बॅन्ड प्रॉडक्ट.
It is a pan masala. It is not tobacco. It does not contain tobacco. Advertisement content आम्ही थर्ड पार्टी कडे दिला न्ही. सो तांकडे आम्ही टर्म्स अँड कंडिशन की टोबॅको प्रोडक्ट्स आनी ते घालपाक शकना ते. सो दीस इज नॉट अ टोबॅको प्रोडक्ट पण ते आमी आमकां लेखी बरोवन दिला तेमी दॅट इट इज अ परमिसेबल पान मसाला. टर्म्स अँड कंडिशन चेंज बीन जावपाचे टर्म्स अँड कंडिशन आमी चेंज करूंक शकना कित्याक म्हळ्यार ओनली दोज प्रोडक्ट्स which are not permissible are not allowed on the buses. आता हो जो इशू आहा तो सोशल इशू आसा. So in these cases we can only request them. That is the social issue and the students might get pulled indirectly. So we can request them to pull down from their end. रेल्वे डबल ट्रॅक कोळसो ट्रान्सपोर्ट करूंक गोंयकारांच्या उदरगतीक न्ही. डबल ट्रॅकान गोंयची दायज घरां काबार जातलीं. जाणटे भुरग्यांच्या भलायकेक मार. पर्यावरणाचेरूय परिणाम जातलो. हुबळी हॉस्पेट कुळे ते वास्को मेरेन डबल ट्रॅकिंगाच्या अवॉर्ड नोटिफिकेशनाचेर एक्टिविस्टांची शिटकावणी. सरकार खंय कोर्टाचोय मान राखिना. कितेंय जालें तरी आंदोलन ट्रॅकार. The double tracking is nothing but a mode of conveyance for the transportation of coal through Goa. Lies after lies have been uttered by successive government officials that it is for the transportation of humans. But it is not so. Our heritage houses and others which were newly built along the tracks are being systematically being destroyed. Our health is at stake. We are senior citizens all along the route. And we do not understand what is this government here, up to. The matter is sub judice. There are petitions being filed in the High Court. The CEC also gave through the CEC's order, the report, the Supreme Court has also given a verdict in favor of the environmentalists. हे जे पळय चल्ले आसा रेल्वे आयज कोणाची परमिशन नासतना WRD जावं फॉरेस्ट जावं पंचायत जावं TCP जावं कोणाचीच परमिशन नासतना जाय तो हें कितें बांदता. जरी बारीक समाजाक बारीक मनशाक एक घर बांदपाक ताका कितलीशीच परमिशन घेवचें पडटा पूण रेल्वेक लागना. सो आयज ह्या स्टेटाची ही फोकाणां जालेली आसा. एक लॉ आनी ऑर्डर म्हणल्यार ह्या स्टेटान ना. दर आयतारा कुडचड्यार बाजारात पार्किंग आनी झेब्रा क्रॉसिंगाचेर दुकानां थाटिल्लींच आसता. बाजाराक येतल्यांक त्रास म्हणून लोकांच्यो कागाळी. आदींच पार्किंगां कटकटी. तातूंत पार्क केल्ल्यो टू व्हिलर कडेक काडून खंय बाजारकार पसरो मांडटात. अतिक्रमणां काडात म्हणून कोर्टाची ऑर्डर आसतना प्रशासन कांयच हालचाली करिना म्हणून लोक बेजार. हांगा हांव म्हजी गाडी सदां पार्क करपाक येता आनी दर संडेक हे मोबायलवाले हे सगळे म्हणजे पार्किंगाच्या जाग्यार आपले स्टॉल लायतात आनी लोकांक हांगा पार्किंगाचो मेन इशू आसा सांवड्ड्यार. आनी कितले सांगले जाल्यार पासून ते काडनात. मागीर तांचेर वचून कंप्लेन करपा पडटा. मागीर ते काडटात. आतां सकाळीं हांव 7 येवन म्हजी गाडी लायल्या. म्हजी गाडी ताणें कडेक काडून दवरल्या म्हूण आतां हांव पुलिसांक वचून ताची कंप्लेन करपा आसा. आनी फूल अर्दो हें आसा पळय पार्किंग तो ताणें स्वता घेतला. प्रत्येक आयताराक सेम सिच्युएशन. कितले फावटी कंप्लेन केल्यो कांय ताचेर एक्शन घेनात. ते पुलीस येतात सांगतात परत हे सांजे परत लावन वतात. कुडचड्या मार्केट हांगा हे अक्षरशें पार्किंग आनी हें आसा सगळें ते एनक्रोच करून दवरला. सद्या हेजेर हायकोर्टा ऑर्डर आसा आनी हेजेर आमी कंप्लेनय घातली. म्युन्सिपालिटीकय घातली. पुलीस स्टेशनारय कंप्लेन्स दिल्ल्यो की एनक्रोचमेंट क्लियर करचो म्हणून. पूण हांगा सद्या कांय एनक्रोचमेंट क्लियर केलना आनी कांय म्हणल्यार सद्या कोण कांय आयकना. त्या सायडीच्यान थंय झेब्रा क्रॉसिंग आसा. हे पळय हे फूल पार्किंगा भितर थंय स्टॉल तेजे मुखार स्टॉल ते पळय आनीक टू व्हिलर पार्किंग बोर्ड आसा कळ्ळें. सो आमी म्हणटा हांगा सगळे पार्किंगा इश्यू जाल्ले हांगा कुडचड्यार एनक्रोचमेंट जो म्हणटा न्ही हो पळय चल्ला. आतां एक सांगता तुमकां क्लियर कट एक हायकोर्टाची ऑर्डर आसा. हायकोर्टा ऑर्डरीन त्यांनी क्लियर कट सांगलें की एनक्रोचमेंट जे आसा फुटपाथी वयले ते सगळे क्लियर करपा जाय म्हणून. पिसुल्लेच्या आंबे मेटालीक उद्देगाच्या विस्ताराक थळाव्यांचो विरोध. प्रकल्पाविशयी पिसुल्लेच्या पंचायत सभाघरात जनसुनावणी जाली. गांवांत आनीक कोळसो नाका. ह्या प्लांटाच्या विस्ताराक लागून उदकाचो प्रस्न उप्रासतलो. उदका स्त्रोत दूषित जातले म्हणून लोकांचो आर्ग्युमेंट. रॉ मटेरियल त्यांच्यानी म्हटलंय कोल
आमकां गांवान आमच्या कोळसो नाका तांकां रॉ मटेरियलान तेंच्यांनी म्हटलां द कोल्ड हँडलिंग वील बी मेजर इश्यू आनी स्पॉन्ज आयन दुसरें आयन वर स्पॉन्ज आयन रॉ मटेरियल खंयच्यान येतलें ते कंपनीन खंयच म्हणवना दे वील टेक फ्रॉम गोवा स्टेट ओनली कित्याक गोंयच्यान घेतले म्हटल्यार द रेव्हेन्यू वील डायरेक्टली कम टू द ट्रेजरी ऑफ गोवा स्टेट मायन्स डिपार्टमेंट. आणि एक सेकंड थिंग म्हाका सांगपाचें जशें की तेंच्यांनी जर म्हटलें की आमी ह्या प्रोजेक्टाक गटर्स करतले उदक ते जे पळय सिवेज वॉटर जो तेंचें कितें कामाचें उदक आसा तें वेवस्थीत गटर करून ते आमी सोडटले म्हणटाले ते आतां नाला जो पळय आमचो आसा न्हू त्या नाल्याक तेंचो सिवेज वॉटर आमकां कित्याक असो एक म्हाजो प्रश्न आसा. पिड्यार उदक ते आमच्या नाल्याक दिवन आमची जी पळय जनावरां आसा गायो म्हशी किंवा आमचे लोक जे उदक खातात नॅचरल उदक ते आमचे की वर्सान लोक ते उदक पावन जगत येतात. तो हो एक्सपान्शन प्रोजेक्ट तेंचो आमी घेवन ती तेंची दूषित सगळें पोल्युशन तेजें आमच्या नाल्याक सोडून आमच्या लोकांच्या जिवाचेर काळ कित्याक घालुया अशें हांव म्हणटा की आतां समज बोरवेल मारता बोरवेल समज मारली जाल्यार आमच्या गांवांची उदीक कमी जातली. तुमी ह्यो बोरवेली ज्यो आसा त्यो मर्यादीत दवरच्यो ज्यो मारल्या तितल्योच आसुनी त्यो आनी ज्यो वाडत जातात कित्याक त्यो वाडयल्यो जाल्यार आनी परत त्रास जाता. भारतीय तायक्वांदो महासंघाचो अध्यक्ष म्हणून ॲडव्होकेट राजू मंगेशकाराक वेंचून काडिल्ल्यान राजूचो मंगेशी ताच्या गांवांत भोवमान जालो. मांगेरीश यूथ क्लबान घडोवन हाडिल्ल्या सत्कार सुवाळ्याक पिरोळचो आमदार मंत्री गोविंद गावडे आशिल्लो. आणि आज म्हज्या गांवांत जो सत्कार जाता इट इज माय विलेज रिकॉग्निशन टू माय एफर्ट्स. आय एम इन दीस विलेज. I am from this village and I am very proud that this village people have taken the cognizance of my work in the sports arena also. Professionally I am not a sportsman but definitely I have worked in various fields in Goa and as a villager I have also got my due this thing in my village. राजू बाबा म्हाका तेन्ना सांगलें की वरून नॅशनल गेम्सा भितर आमचो तायक्वांडो स्पोर्ट्स ना कारण आमचे कॉन्फ्लिक्ट्स जालो आसा. खरें म्हळ्यार ही म्हज्या खातीर आनी गोंयकारां खातीर एक खेदजनक गोश्ट आशिल्ली कारण तायक्वांडो असो एकूच खेळ आशिल्लो जो आमच्या खातीर एक गोल्ड तरी मेळोवपाक शकता. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रोंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.